So what is our stand there? We are only saying, I myself am saying that the government is talking so much but doing nothing. Doing जायना. अरे फाल्यां जर तें जायना तेतून तुमच्यान तें हें हाडूंक जायना कितें ऑर्डिनन्स. I was saying directly ordinance. ताका तेणें legislative solution एकूच तें. पूण तें जर जायना जाल्यार जायना म्हणून सांगूंक जाय तांकां. This is the last session. No, you have got to. You cannot play hide and seek with the people. That's what I've said. Is the central government? And if you play hide and seek, no, it's not the central government. It is. See, who's speaking on behalf of the central government? We have a minister from Goa who is part of the central government. So, ani konak sodap ami? How can Nilesh Kabral speak for the central government? He is not in the central government. So the minister should. So, कोण आसा ताणें तें करूंक जाय न्ही. नंतर तें जायना ताका जायना म्हणून सांगूंक जाय. डेटी कितें दितात तुमी? डेटी दिल्यार तुमकां हे 4 सिटीन जालां तें हांगा जातलें लोकसभेक. तेंच म्हणटा. आय एम बीइंग व्हेरी क्लियर अबाउट इट. सी गावना आमच्या गोंय राज्यांत वेगळे तरेच्या पोर्चुगीज कॉन्स्टिट्यूशन पासून ते वेगळे तरेचे एक आउटलूक दिवन तेजेर चर्चा करपाची गरज आसा. आमी सगळे तुमच्या खातीर आसा, तुमच्या वांगडा आसा. आनी तुमच्या खातीर झगडटले प्रश्न ना की आमी मायनींग आमी कोण उलयना, हांव येवन उलयना. प्रत्येक म्हाका दिसता म्हाजे वडील येवन उलयला प्रत्येक मिटिंगेक. ते आसतात पुतू आसतात ताका आपयतात. जर ते आमची जे ओरिजिनल पार्टी आसा तेणी बी विचार करपाची गरज आसा. आनी तांची मार्फत जर आयज ताणें जर एक विचार घातलो की तुमी जर प्रश्न जर पूर्णपणे सॉल्व करना जाल्यार आमकां प्रत्येक जाणां विचार करचो पडटा न्ही. तर आमी विचार करून आयल्ले कितें आसा म्हणून असो आमकां तांकां अनुसार एक विचार घालपाची गरज आसा. जो सुरेश प्रभू म्हणटा तो सारको लोकां पासून तोपी आनी ताका लागून ताका देवान आमचे गोंय जावंय गेला. सो हांवें ताका सांगलां तूं आमचे गोंय जावंय तूं हें मातशें कर आनी आमचे दुसरो उपकार म्हण. गोंयांत मायनिंगाक आनी बाकीच्या कसल्याय वेवसायाक सपोर्ट आसा. आनी आमचे तिनूय आमदार जे 2 मंत्री आसा म्हजो पक्षाचे हे तुमचे फाटल्यान म्हाका तेणी सांगलां आमी खंबीर उबे रावतले. आमच्या अध्यक्षांनी सांगलां दिपक ढवळीकराक जे कितें करपाक जाय आनी जे कितें करतले आमी बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेतले. इतले मजगती आपाचे खासदार आणि राष्ट्रीय म्हणयारे संजय सिंग हांणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या धरण्याक दिल्ली रामलीला मैदानार हजेरी लावन वासपूस केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.